गोयचे राम भक्त आज आस्था ट्रेनीन अयोध्येक वयतात। आताच ताच्या हांगाल्यान आमी झेंडा दाखोवन ती सुरवात करता। मागीर ती मडगांव रावतली आनी मागीर थिवी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात। आज ही वचणारी ट्रेन आसा ती 15 तारखेर सकाळी पहाटेचेर पावतली आनी हे सगळे राम भक्त जे आसात त्यांच्या बरोबर आमच्या गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री आनी सगळे आमदार मंत्री हे 15 तारीख अयोध्येक पावतले आनी सगळे बरोबर आज जे ट्रेनीन वचणारे राम भक्त जे आसात त्यांच्या बरोबर सगळे जाण बरोबर दर्शन घेतले। हांव तांकां शुभेच्छा दिता आनी त्यांचो प्रवास सुखात जावनी आनी रामलल्लाचें दर्शन घेवन परत ते सुखरूप गोंयांत येवनी इतलेंच हांव रामलल्लाचे कडेन मागता। सर हे ट्रेनीक 3 जाग्यार वास्को, मडगांव आनी मागीर लास्ट स्टॉप आसा तो थिवी आनी तेन्ना मदीं रावची ना, स्ट्रेट अवे ती डायरेक्ट अयोध्येक रावता। सर अंदाजे कितले पॅसेंजर आसा, रिस्पॉन्स कसो आसा? 1400 प्लस आसात, बऱ्या तरेचो रिस्पॉन्स आसा। आनी एक ट्रेन जी आसा ती आमकां परत 26 तारीख दिल्ली आसा, तेन्ना उरलेले जे आसा ते 26 तारीख वयतले। आनी गव्हर्मेंटानूय सांगिल्लें आसा की हाच्या नंतर, कारण आतां गव्हर्मेंटान स्कीम ना ती, ताच्या भायर स्किमी भितर ती न्हय घालून एप्रील नंतर ते स्कीम बाकीच्या लोकांक वचपाक पाहिजे। ही आज स्वताहून आमी केली। पळोवपाक गेल्यार आमच्या गोंयकारां साठी एक खुशेचो दीस आसा। आयज स्पेशल आयज 12 तारीख आज आमची अयोध्ये ट्रेन वयता, जी आमकां 15 तारखेक थंय आमकां दर्शनाचो टायम दिल्लो आसा। तो दर्शनाचो टायम आसा तो 11 आसा। हांव खरेंच जो मोदी सरकार आसा तांकांय धन्यवाद करता। आमचो जो गोवा गव्हर्मेंट आसा, दोतोर प्रमोद सावंत आसा, तांकांय आमी धन्यवाद करता। आयज फर्स्ट ट्रेन आमची गोंयच्यान वयपाक लागलेली आसा अयोध्याक आनी तेजे लागून हांव खरेंच आमचे पार्टीचे, भारतीय जनता पार्टीचे आमचो नॅशनल प्रेसिडेंट श्री जे.पी. नड्डा जी, तसोच आमचो गोवा स्टेटाचो अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टीचो श्री सदानंद शेठ तनवडे जी, कित्याक हेंच्यांनी फुडाकार घेवन आयज जी ट्रेन अरेंज केलेली आसा ती आयज पार्टीन अरेंज केलेली आसा। आयज जे लोक वयपाक लागले ते पार्टीन लोकांक धाडलेले आसा। हे गव्हर्मेंटाच्या खर्चाचेर आनी गव्हर्मेंटाच्या लेवलाचेर वचना, स्वता हे पार्टीन अरेंज केलेले आसा आनी आयज तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट हे लोकांक धाडपाक लागले आसा पार्टी लेवलाचेर। इमोशनल मुवमेंट असो सगळ्या खातीर आनी जे भावीक गेले आज तांच्याय खातीर बी आनी तशेंच आमच्या सगळ्या खातीर आज आमच्या सरकारान म्हणजे आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाणे आपल्या संकल्पपत्रांत सांगिल्लें की आपूण राम मंदिर बांदतलो आनी तुमकां ती तारीखूय दितलो। ती तारीखूय जाली। आज पहिली ट्रेन आज भक्तांक घेवन म्हणजे आमचे म्हाका दिसता पूर्ण गोंयभरांतल्यान 1000 भक्तांची आज ट्रेन आज 1400 लोकांची आज भक्त आज थंय वतात।